टायगर रिझर्व म्हणटा तुम्ही आता वाघा कडेन कितें कोत्रपण तुमगेलें तर टायगर रिझर्व्स आसा तो खंयच्यान टायगर रिझर्व सुरू जाता हय. टायगर रिझर्व्स म्हणले जर जाय 60 किलोमिटर लांबी रुंदी टायगरांक दिली मागीर टायगर रिझर्वा भितर गांव येतात सेटलमेंट येतात म्हज्या गांवचे सादारण 600 घरां टायगर रिझर्वा लागून डिस्प्लेस जातात तांचो अरेंजमेंट कितें केला तुमी वाघ केन्नाय पासयेक येवपाचे ताजे खातीर 600 फॅमिलींनी आपले घर नार देव देवता आपली शेतां भाटां सोडून टावनान येवपाचें कोण खंय तांचो अरेंजमेंट करता म्हाका एकच टायगर रिझर्व्स आसा जर जाय जाल्यार घालून दियात वागाक भोंवपा जाय न्ही एक म्हाका सांग 1 किलोमिटर दवर आनी 40 किलोमिटर कर 50-60 किलोमिटर 1 किलोमिटर रुंदी कळ्ळें न्ही तातूंतल्यान भोंवनी पूण सगळ्या गांवचो गांव खाली करप कितलेशे गांव खाली करप हांव तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कडच्यान की सांग्यार खंय 600 घरां डिस्प्लेस जावपाचीं आसात सालेलकर म्हणटा ताजो एक इंटरव्यू पळयलो तुमी घेतिल्लो काय खबर ना म्हाका गोमंतकाचेर गेल्लो 600 घरां आयडेंटिफाय जाल्ले आसा टायगर रिझर्वा खातीर आमी आतां कॅमेरान पळयल्यार तेच वाघ आमी डेली उठून ह्या लोकांचे 600 फॅमिलीचे आमी पळयतात आतां नेत्रावळी गांवांत भितर गेल्ली लायन जी अंडरग्रावंड आमची इलेक्ट्रिसिटी व्हरता 5 वर्सां जालीं फॉरेस्टनी परमिशन दिना त्या लोकांनी कितें करपाचें विचार करपाक जाय हे लोक आतांचे सेटलर न्ही एनक्रोचर्स न्ही हे तांची एन्सेस्ट्रल 400, 500, 800 वर्सां पयलींचे आमचे भुमिपुत्र आनी एसटीचे लोक तांकां डिस्प्लेस करपाचे तांचे खातीर लायटी तांकां अधिकार ना एक प्रश्न येता केस हायकोर्टाक चल्ली हायकोर्टाक भितर जर सरकाराचें सबमिशन जर पळयलें इतली वर्सांचें अशें दिसता की सरकार टायगर रिझर्वाच्या फावराद आहा केंद्रांतल्यान केल्लें सबमिशन जर पळयलें अशें दिसता की केंद्र एक टायगर रिझर्वाच्या फावराद आसा आनी तुमी थळावे जे आसात आमदार आनी आतां तर राज्य सरकार ऑफिशियली आतां ऑर्डर येतकीर तुमी आतां विरोध करतात टू लिटल टू लेट सरकार खंयचे तुमी फॉर आहा म्हण म्हाका खबर ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो डेटा आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डेटा सबमीट करता Forest कोर्टा भितर Department- सबमिशन्स जी करता फॉरेस्ट ते सरकारच डिपार्टमेंटाक न्ही. एक मॅन्डेट आसा एक गायडलायन्स आसा कशें हय. व्हरपाचें कशें इन्स्पेक्शन करपाचें कितले स्पिसीस आसा ह्या डेटाच्या आदाराचेर तीच सबमिशन हायकोर्टाक जाल्या ही सबमिशनां पूण सरकार फटयना हाचो अर्थ सरकार आसा काय ना आतां अनेक स्पेसीस आसा हांगा फ्लोरा फौना आसा आनी ते क्वॉलिफाय जाता ताजे खातीर आतां तुमी सांगात ESA भितर क्वॉलिफाय जावपा खातीर आमकां जी हायट लागता लॅटिट्यूड लागता हय. हे नाशिल्ले गांव आसात Density- खोला गांव पळया कित्याक वेस्टर्न density झोना लागता. भितर खोला गांव खंय पडलो हय खोला गांवान आनीक ESAक संबंध कितें आसा हांव बेश्ट म्हणटा तो म्हाका बरोबर. लागना ही वेगळी गजाल खोला गांवान भितर genuine example म्हणटा ताजे तुमी. मदली एरिया ज्यो पळय आहा न्ही 50 किलोमिटर मदीं हय ESA ना मदींच एक पिकअप केला आतां ह्या लोकांच्यो कॉटेजीस आसा ह्या लोकांचे टुरिजम tourism village. तांचे लायव्हलीहूड ताजेर आसा सी आसा आनी थंय येवन मागीर परत वेस्टर्न घाट म्हणटात आपल्याक जाय तशें इंटरप्रेट करतले मागीर आसा त्या लोकांनी कितें करपाचें काणकोण पाळोळे सान खोला किंवा आगोंद ह्या भागांनी जेन्ना हे सगळे ESA लागले Correct. मागीर कितें जातलें मागीर आमकां भंय दिसता की ESAचे नंतर ESZ येतलें हय विच इज मोर पावरफूल म्हणजे झोन जालो जर जाय जाल्यार एक्टिविटी बॅन जाता ESA टू सम एक्सटेंट इज व्हेरी गूड हय फॉर प्रिझर्विंग त्या खातीर हायपर डिबेट केला तेन्ना हांव इको सेन्सिटीव विलेजीस म्हणटा सध्या ते कायदेशीर शब्द वापरना म्हणा